विविध आवडी-निवडी आणि आपापल्यो पसंती आशिल्ल्यांक खुश खबर. मडगांवां तरंगाचो दिवाळी बाजार भरला. मडगांवच्या रवींद्र भवनात हे प्रदर्शन उक्तें केलां. हो दिवाळी बाजार 29 ते 31 ऑक्टोबर मेरेन उक्तो आसतलो. रवींद्र भवन आणि तरंगान मेळून गोंयकाराचे सेवेत विविध आकर्षक वस्तूंचो बाजार उक्तो केला. बायलां खातीर विविध वस्ती, कापडां, ड्रेस, हेअर रिंग, पर्सी, शूज, जोती, घरातल्यो सजावटीच्यो वस्तू, गोड खाणां, मिठाय, मसालो, लोणची, फुलाहार, रंगरंगयाळ्यो पणट्यो, आकाशदिवे अशे विविध तरांच्यो वस्तू एकठांय मेळोवन दिवपाचो यत्न केला. तरंग ही संस्था हांवें आनी श्वेताच्या आदीन मेळून आमी स्टार्ट केली. जाली 4-5 वर्सां आमी पणजेन हें एक्झिबिशन ऑर्गनायज करता. आतां हालींच आमी नॉर्थांतल्यान सावथाक आयल्या. आमकां बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळा आमकां पणजेन. अशेंच आमी मागता मडगांवच्या लोकां कडेन, जी मडगांव वाठारांत जी लोक आसा, मागता तांच्या कडेन की तांच्यांनी आमकां असोच सहयोग करचो जसो आमकां पणजे आमकां जशें स्टॉल्सवाल्यांक जशें पळय रिस्पॉन्स मेळटा तसोच मडगांवां तांच्यांनी आमकां बरो रिस्पॉन्स दिवचो. आमी हांगा हो दिवाळी बाजार घाल्लो आसा, 3 दिसाचें एक्झिबिशन. हातून आमी वेगवेगळ्यो पणट्यो डिफरंट अशे थोड्यांनी आपणे स्वता पेंट केल्ल्यो पणट्यो, रांगोळी, डिफरंट जे आमकां दिवाळे खातीर सामान लागता, फरसाण म्हणनाका, लाडू, चकरी, आतां तुमकां खबरूच आसा कोणाक घरान टायम नासता सगळें हें सामान करपाक. सो हें सगळें तुमकां एका जाग्यार एका टायमार मेळचें म्हणून आमी हें एक्झिबिशन घाल्लें आसा. हें एक्झिबिशन आमचें 3 दीस चलतलें, 30 आनी 31 ऑक्टोबर पर्यंत. आनी हें टायमींग जावन आसा 10 ते 9 पर्यंत. तरंग ह्या संस्थेतर्फे ऑर्गनायझेशनातर्फे हो जो दिवाळी बाजार आसा त्या दिवाळी बाजाराच्या निमतान हांव मानशी आनी श्वेतांचें अभिनंदन करतां. आनी एक गोंयकारांक त्याच बरोबर मडगांवकारांक ही शॉपी जी आसा ती एका जाग्याचेर सगळ्यो दिवाळेची खरेदी करपाक आनी कमीत कमी रेटान, त्याच बरोबर गोंयची जे एंटरप्रेनर आसा जांकां एक मातशी उपलब्ध प्लॅटफॉर्म उपलब्ध करून दिवपाचें तांच्यांनी जो हो बाजार घातला ताजें कौतुक करता. गोंयांत आयज खरी गरज आसा मेक इन इंडिया पळय जो आमी म्हणटात, आत्मनिर्भर भारत आनी स्वयंपूर्ण गोवा ह्या कॉन्सेप्टाचेर आमी वावरतात. आनी स्वयंपूर्ण गोवा म्हणजे आमी फक्त सरकारी नोकऱ्याच्या फाटल्यान न लागता, आमी स्वता कितें तरी करून त्यो क्रिएटीव जी गोश्टी आसा त्यो लोकां फुडें व्हरून ताजेंतल्यान इकॉनॉमी फ्लरीश करपाचो प्रयत्न करता. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार.